देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. कशीं आसात? मजेन न्ही? घरान सुण्या माजरा वांगडा खेळून बरो वेळ घालयता आसतली न्ही? कोणा कोणागेर सुणें आसा? हां, तुमकां आवडटा न्ही सुणें? आवडटा म्हूण तेका अपुरबायेन तुमी नांवांय दवरलीं आसतलीं. कोणागेर टॉमी आसतलो, कोणागेर मोती, कोणागेर जंबो, अशीं तुमची अपुरबायेचीं सुणें तुमगेर आसा आसतलें न्ही? तर असोच आमी एक कोंकणी पाठ शिकुया. पाठ 27 आमचो सुणो. आयकात हां. पाठ 27 आमचो सुणो. मोती आमचो सुणो, तो खूब शाणो. आमचो मोती बरो, काळो आनी धवो, तो हाड खाता. ताका भाजी नाका, ताका दूद जाय. तो आनी बाबू खेळटात. आमी सगळे वांगडाच खेळटात. मोती खेळपाक हुशार. बाबू चेंडू उडयता. मोती तो पळयता. मागीर तो चेंडू धरता आनी परतून हाडून दिता. तो दाराकडेन बसता. तो कोणाक भियेना, पूण ताका लोक भियेतात. ताचे कान सिटूक. आवाज येतकच ताचे कान उबे जातात. तो रातचो जागो रावता आनी दिसाचो झेंपता, पूण सिटूक रावता. आयकलो न्ही पाठ? तर हो पाठ मात्रा व्यंजनां वळखून वाचात. 3 फावटी हो पाठ बरे भशेन वाचात. फाल्यां आमी ह्या पाठान आमचो सुणो कसो आसा आनी कितें करता तें पळोवया. देव बरें करूं.